काल हॉस्पिसीचे आमी इन्स्पेक्शन कित्याक केल्लें, पयली मिटींग जुलयात जाल्ली तेन्ना ताणें आमकां डेडलायन दिल्ली की 30th ऑफ सप्टेंबर ते हँडओवर करतले हेल्थाक आनी बाय 1st नोव्हेंबर हेल्थ डिपार्टमेंट हॉस्पिटल कमिशन करतले. तें जालें ना म्हणून आमचे मिटिंगेक गेल्ले खेपे ठरलें की पब्लीक अंडरटेकींग कमिटी परत एकदां विजीट दिवची म्हणून आमी काल विजीट दिवपाक आयले. तांचे थोडो इम्प्रुवमेंट जालो तांचो काम कंप्लिशना कडेन पावलां पूण थोडे कडेन तांचे अजून इक्विपमेंट्स येवपाचे आसात ते शिप केल्ले आसा अमेरिके साकून UK साकून ते भोवता 15 डिसेंबर पर्यंत पावतले अशें म्हणटा ते. आनी एक लक्षांत आयलें की तांकां थोडो पेमेंट्स कॉन्ट्रॅक्टरांक तांचे 14 कोटी कितले उरल्या आनी आमी तांकां सजेस्ट केलां की 50% तरी तांकां इमिजिएट रिलीज करचें. तें केलें जाल्यार ते म्हणटा आमी नोव्हेंबर एंड पर्यंत ट्राय करता कंप्लीट करपाची. हांवें तांकां म्हटलां एटलीस्ट 9व्या वर्साक तरी सावथ गोंयच्या लोकांक नवें हॉस्पिटल म्हणजे 9व्या वर्साक नवें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अशें तरी सावथाच्या लोकांच्या नशिबाक येवं न्ही अशें तांकां हांवें सांगलां. म्हणजे एटलीस्ट बाय न्यू इयर वी शूड बी एबल टू कमिशन द हॉस्पिटल.